सुरवातीक गीत गावया A26 सगळीं आमी एकठांय जावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावा भयणानो, आयज साद्या काळाचो 33वो आयतार. ह्या दिसांनी आमी सेवाधर्मीक वर्साच्या निमाण्या दिसांनी आसा. तेन्ना आयज आमकां खेरीत उलो शेवटाचो काळ एंड टायम्स येवचे आदीं आमची जोडटी जावचे आदीं आमची संवसारी यात्रा प्रमाणीकपणान आनी देवाक मानवता ते पोरी जिवन ह्या शेवटाच्या काळाक तयार रावन. जशे पोरी एका ड्रायव्हराक नक्षाची मॅप गरज तशेंच आमकां आमच्या मुक्कामा डेस्टिनेशन कडेन पावून देवाच्या उतराची गरज. कित्याक स्वर्ग आनी प्रितूम सोदतलीं पूण म्हजीं उतरां कधीच सोदचीं नात. जेजूच्या ह्या उतरांचेर नियाल करून स्वर्गाक आमचे दोळे लावन आमकां दवरेकल्याक हे मिसाचे बेटेन कृपा आनी बोल मागुया. तशेंच आयज आमी विश्व गरिबांचो दीस मनयता. म्हणटच देवाच्या उतराचे स्फूर्तीन सगल्या गरिबां सोबे आमी आदाराची जावन आमकां बापाची मोसत मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक जायते फावट आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवन ह्या संवसाराचीच मनशां कशी आमी जियेल्या स्वर्गाचे आवंडे आनी वोत्रेक मनान धरून बरें करूंक ह्या संवसारांत सासणाचें जिवीत सोडूंक आमी घोडी असलें मन घेवंक ना म्हूण संवसाराचीच मनशां कशीं चल्ल्या. ह्या खातीर भोगसणी मागुया. सोम्या जेजू, तुजी उतरां आमच्या पावलांक उजवाड. जायते पावटी आमी तुजें उतर पालचे बदलेक मनशाच्या उतराक अदीक मान दिला. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूटकर. सोम्या काकूटकर. क्रिस्ता जेजू, तूं वाट सोत आनी जिवीत पूण तुजे वाटेन चलूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलूटकर. क्रिस्ता काकूटकर. सोम्या जेजू, तुज्या पासकांच्या गुटा वरवीं तुवें आमची पातकां धुवन काडल्यात. आमी तुजेर विस्वास दवरून जेवंक नात. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूटकर. सोम्या काकूटकर. सौर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. संसारी
प्रार्थुया. मिगेल लोपीस आयज ताचो वाडदीस ताच्या देण्या पासत देवाक दिन वाचुया. जिवितांत बरी भलायकी ताका मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रोसनार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयांची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शास्वत सूख. देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदां संतोश मेळो सो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या काळार पोरचेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिगेल उबो जातलो. राष्ट्रां जल्माक आयली तेतून तावन दिश्टी पडूंक ना तसलो तळमेळ्याचो काळ येवचो आसा. तो काळ येतोच तुजे पोरचेक म्हणगे जांची नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. प्रितुमेचे धुलींत न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठोलीं. थोडीं सासणाच्या जिविताक आनी थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक. शिकलोलीं तीं अंत्रोळा वेल्या पोरजोळां पोरी आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलोवंक शिकयलां तीं नोकेत्रां पोरी. सासणाच्या सासणाक लोकतोलीं. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हणया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्परा, तूच म्हजें दायज, तूच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजे आदीन राखूंक दवरलें. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो न्हय आनी तुजे विश्वासी भक्ताक पडणांत उरूंक दिवचो न्हय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. हेब्रोवांक बरलेले चिटी वेले वाचप. दर एक याज्ञीक धार्मीक रिती पाळून दिसपट्टी मंदिरांत आसतात आनी पातकां काडून उडोवंक शकनात तसले येवन परतून परतून समोर पिंता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच यत्न केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव तांच्या पांयां तोळा घालतले ते घडयेची वायट पळयत आसा. म्हणटच आपूण पवित्र कोता तांकां एकाच यत्न्या वरवीं सासणाक ताणें सोपूर्ण केलें. चोर पातकांचे बोगसणे मेळचे म्हणटच ताचे खातीर आनीक बेटवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार सगळी उबी रावया. Sorves por
कात्रेन उबी रावन तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Salves corazón, salves corazón, salves corazón, salves corazón, salves corazón, salves corazón. Salves por तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणले, त्या दिसांनी तो सोंताप येतोच सुर्याचेर काडो पडटलो आनी चोंदरीम आपलो उसवाड पालयतलो आनी नोखेत्रां मोडबाविलीं पडटलीं आनी ओंतरणार आसात त्यो शक्ती कळकळटल्यो. आनी तेन्ना व्हडे पोदवेन आनी धोबाच्यान कुपांचेर येतल्या मनशाच्या पुताक सगलो लोक देखतलो आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशां वेल्यान प्रेतमेच्या एके शिमेरतान स्वर्गाचे दुसरे शिमेर पर्यान आसतल्या आपणे विंचलोल्यांक जमयतलो. आंजिराच्या झाडाची वोपां सजमून घेयात, ताच्यो खांद्यो बागोतात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात. तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हे पडयल्या उपरांत तो लागीं दारा मुऱ्यान पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हे सगळे घोडल्या बोगोरी सोंसत वचोचची ना. स्वर्ग आनी प्रेतम सोडटलीं पूण म्हजीं उतरां कधीच सोदची ना. पूण एकल्या बापाक भायर रावन आनी कोणाकूच सर्गेच्या दुतांक व पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ये वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो फुडल्या आयतारा आमी जेजू क्रिस्त राय सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी परगट करतल्या. आयज आमी निमाण्या आयतारा आमी आसां साद्या काळाच्या आनी हो साद्या काळाचो निमाण्या आयतार आमकां निमण्यो घडण्यो घडटल्यो त्यो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी हे भाशेन आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमकां उगडास करता सगळें ह्या संवसारांतलें कोबार जातलें. पूण देवाचें उतर सासणांक तोखतलें आनी देवाचें उतर सांगता कोण भाशेन आयची वाचपां आमकां उगडास करता जोडटी जातली. सगळे निमाणे वेळार जोडटेक आमी उबी रावची पडटली आनी हे भाशेन आमी देवाचे जोडटे मुखार उबी रावून ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमची तयारी करूंक जाय. जशे परी आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतनाच दुडू एकठांय करतात कित्याक फुडार बरो जावं. आमी जायते फावट जोडटा जावं दिसोडो वो पागार जोडटा वो कितें आमी जोडटा वो कोणूय आमकां कितें गिफ्ट दितात अदीक करून आमी काडून ते बँकान घालतात. हे दुडू आमकां रिटायर जाता तेन्ना घोडये उपकारतले फायद्याचे जातले. तर हे भाशेन आमी फिक्स डेपॉजीट करता, पोस्टान दुडू घालता, LIC करता, म्युच्युअल फंड करता, शेअर मार्केट हातून आमी इन्वेस्ट करता आनी हे भाशेन ते आमकां फुडाराक घोडये उपकारतले. आमी रिटायर्ड जातले तेन्ना जोडूंक कांय आसचें ना, ते घोडये आमकां उपकारतले. असले उपाय आमी वापरता. तशेंच जोडटेचो दीस येतलो आनी देवा मुखार आमी मानवता तसली आसलोली जाल्यार ह्या संवसारांत जियेता आसतनाच तयारी करूंक जाय. जशी परी आमी इन्वेस्टमेंट करता तेच परी आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो दयाळ्यो कोरण्यो आदारून मागण्याची प्रमाणीकपणाची
देवाच्या उतरार आदारलोली देखीची आनी देवाक मानवता तसले जिवीत जिवन आत्मीक इन्वेस्टमेंटूय आमी करूंक जाय. न्हय दुडवाचेंच इन्वेस्टमेंट पूण आत्म्यांक फायद्याक पडटा पळय तें. आनी आमी स्वर्गार वेतले जाल्यार ह्या संवसारान कितें आमी बरें केलां जाल्यारूच स्वर्गीचें सूख आमकां फावो जातलें. हें जावन आसा इन्वेस्टमेंट. ज्यो बऱ्यो करून ह्या संवसारान आमी करता, कोणाच्या गोज्जेक आदाराक पावता आनी अदीक करून आयज गरिबांचो दीस आमी समोर उमता. गरिबां खातीर आमी तांकांय वांटो दिता जाल्यार तांचे खातीर आमी जायते फावट वावुरता जाल्यार आमकां बरें केल्ल्या वस्तूंचें इनाम फावो जातलें. आनी तें म्हटल्यार सासणाचें जिवीत, सासणाचें सूख. तर सगलें आमकां शेवट आसतलो म्हूण आयची वाचपां आमकां सांगता. पयलें वाचप दानियल प्रवादाचें एक दर्शण आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. सगल्यो शक्त्यो म्हणटा कळकळटल्यो. सुर्या पालवतलो, चंद्रेम खाला उजवाडा पालवतलो आनी नखेत्रां कळकळटलीं. असलो वेळ येतलो, काळ येतलो आनी शेवटाक म्हणटा हें जावचा तेन्ना अशें घडटलें. शेवट लागीं पावला म्हूण सजमून घेयात. जशें कोणी तुमी काळ पारखूंक जाणा. पयल्या वाचपान आमी म्हटलां कोण भाशेन आमी काळ पारखिता. गरमी जाता जाल्यार आमी म्हणटा आतां पावस येतलो घडी आयज आनी पावस येता. ते भाशेन सोयबाचो काळ आमी पाडूंक जाणा जाल्यार तोय काळ देव आमकां आमचे नदरेक दवरता. तो निमाणो शेवट येतलो तेन्ना असल्यो घडण्यो घडटल्यो भिरांकूळ भिवू नाकात. तुमची तकली उखलून दवरात. देवाचेर विस्वास दवरात आनी हे भाशेन देवच तुमचें तारण कोत्तलो. अशें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास केला. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां शेवट पर्यंत असल्योच घडण्यो घडटल्यो म्हणून जेजूय आमकां सांगता. तेन्ना तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात. बोरवासो सोडी नाकात, बोरवासो दवरात. आनी हे भाशेन म्हणटा जें कितें तुमी बरें करतात ह्या संवसारान त्यो बऱ्यो करण्यो जावन आसा तुमचें इन्वेस्टमेंट. त्या प्रमाणे तुमची नांवां देवाचे पुस्तकार बरयलेलीं आसतलीं आनी तांकांय हें तारण मेळटलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमान दुसऱ्या वाचपान आमकां कोण भाशेन एब्रामाक बरयलेले चिटी वेल्या वाचपान आमकां उगडास करता. याज्ञीक योद्न भेटयतात पातकांच्या फारीकपणा खातीर. पूण म्हणटा जेजू क्रिस्तान एकल्यानूच एकूच दाव योद्न भेटयलो सगल्यांच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर. परफेक्ट सॅक्रिफायस ताणें केली आमचे सोडवणे खातीर म्हूण आमकां उगडास करता. तर प्रिदेच्या भावा भयणीनो, हो शेवट केन्ना येतलो, खंयच्या दिसा येतलो तें आमी नक्को. पूण असल्यो घडण्यो घडूंक लागतल्यो म्हटल्या पूण हो शेवट केन्ना येतलो तो आमी नक्को. एक दीस एकली बायल ते बिंगो म्हणून हेवतात लॉटरी. हे भाशेन ती एक दीस पळयता कोण एकलो प्ले बोर्ड घेवन आसलो. द सेकंड कमींग ऑफ क्रायस्ट, जेजूचें दुसरें येणें येता. ताचे लागीं ती विचारता केन्ना येता, खंयच्या दिसा येतलें, खबर आहा म्हाका सारकी माहिती जाय. आनी ती सारकी माहिती काडूंक ताचे लागीं विचारता. आनी तो म्हणटा शेवट येतलो, दुसरे जेजू दोबाच्यान व्हडा दोबाच्यान येतलो. मागीर ती म्हणटा केन्ना येतलो, म्हजो बिंगो आसा, तो जावच्या आदीं येतलो तो जाल्या उपरांत येतलो, तिका जाणा जावंक जाय. तरे भाशेन आमी जायते फावट शेवट येवपाक काळ आसा म्हूण सजमतल्या आनी रावतल्या ह्या संवसारान. आतां आमी दुडू करुया, पयशे करुया, संवसारान जिवया, केन्ना काळ येत तो सांगूंक जायना. तर आयज आमकां कितें भाशेन देवाचें उतर म्हणटा हो काळ येतलो, सोडवणदार येवचो जालो, तो केन्ना येतलो तो आमी नक्को.
तरी आसतना आमच्या ह्या संवसारांतलें जिवीत एक तयारी सासणाच्या जिविताक वा सर्गीच्या जिविताक म्हूण आमी ओळखून घेवया आनी ह्या संवसारान जाता तितलें बरें करूंक आमी वावरुया, बऱ्यो कोरण्यो करूंक, दयाळ्यो कोरण्यो करूंक आमी वावरुया आनी जितल्यो आमी बऱ्यो कोरण्यो कोत्ता तितल्योय आमच्या जिविताच्या पुस्तकार देव बरोवन दवरतलो. देवाक थावें जातलें कित्याक हांवें ह्या संवसारान बरें केलां त्या प्रमाणे म्हजी जोडटी जातली. तर देवाचे जोडटेक उबी रावंक नितीन जिवया, प्रामाणीकपणान जिवया, बऱ्या कोरण्या वरवीं ह्या संवसारान सर्गीचें सूख जोडूंक तयार जावया. तर ह्या संवसार म्हटल्यार एक तयारी जावं दी सासणाच्या जिविताक. तर हे शेवट येतलोच म्हूण ह्या शेवटाक आमी तयार मेळटी ती चाकरां बागी आनी बऱ्यो कोरण्यो आमकां स्वर्गार पावयतल्यो. तर हेंच करूंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां जण एकल्याक हे मिसाचे भेटेंतल्यान देवाची कृपा मागून घेवया. बरें जिवीत ह्या संवसारांत जिवन सासणाचें जिविताक पावूंक तयार जावया. उबी रावया आनी आमचो बाबाड तेकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सत मानतांव देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्तांत ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो, आंकवार बरयताय चलमलो, पोंच काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यार बसला, तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सवेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गोरसो, आमचे आवडे, आमचे ओत्रेक ह्या वेळार स्वर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराक पालो दिवन गोरिबाय सोवे किरीत मोग आनी आपुरबाय दाखोवन आनी असलेच सेवे चाकरेचे मन आपले पोरचेक तांणी दिल्ल्या पुरो म्हण बापाची मजत आनी बोल तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन ह्या महामारीच्या काळार आपलो फायदो पोले नासतना लोकांची भोव करून गरिबांची सेवा करून बापाची मजत आनी बोल तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आयज विश्व गरिबांचो दीस मनयतना सगळ्या आमच्या गरीब भाव भयणीक तांच्या जिवितांतले कोश सोसूंक देवाची कृपा आनी तशेंच सगळ्यांची मोगाची वेंग फावो जावंक बापाची मजत आनी बोल तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. सगळ्या दोतोरां, नर्सी आनी हेर हेल्थ वर्करां पासत मागुया जी गरीब पिडेवंताची मोगान सेवा करतात तांणी हो वावर नेटान आनी उर्बेन फुडें व्हरून बापाची मजत आनी बोल तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची
वो मोगाड बापा ही आमची कांती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. गरिबां सोबे हुस्को दाखोवंक जायतीं जाणां वावुरतात जावं सेंट विसेंत दे पॉल हे संस्थे वरवीं. जायत आमचे स्पिरगोचेन गूड सॅमरिटन फंड म्हूण दवरलेलो आसा, एकावंट उखडलेलो आसा. जायत्यांनी पयशे दिल्ले आसा, 25,000 सुमार दिल्ले आसा. आनी फुडें ह्याच फंडाक दिवन आमी हे भाशेन हो गूड सॅमरिटन फंड कोण गोज्जेक सांपडला ताचे खातीर वापरपाक, कोणाक व्हडलें ऑपरेशन करचें आसा तांकां आदार दिवपाक. तर आमी गरिबां सगळे हुस्को धरूंक आनी हुस्को दाखोवन ह्या असल्या फंडाक आनी वयल्यान गुरपड्यांक धाकट्यांक चौगडास करूंक तांचे सगळे उदार जावंक आमकां शिकय. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भेटवणेच्या वेळार गीत करूया C6 बागेंतल्या फुलांमध्ये. उदारपणांत आमकां दिलाय तो जिविताचो उडो जातलो. म्हज्या बाबा म्हणिनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मनीक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाड बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सौर काळे आनी सौर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवंडार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानताले तेंच आमचे सवें तुका मानोवंक, पातोक मात सोडून हेर सगल्यान आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान सोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस वखदां बरोबर संतोसांत आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोगला तुज्या
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचे रगत, पातकाचे बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतले. हे म्हज्या कुडासाक करात. बाबाळताचो गोड परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरामच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा मणांची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिजे पोती बागेवन सुजे बागेवन तोरदुतां आनी सोरखाणी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा खावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. ह्या संवसारांतलें जिवीत सासणाच्या जिविताक आनी सर्गीच्या जिविताक एक तयारी म्हूण ओळखून घेवन ह्या संवसारानूच आसतना बऱ्यो कोरण्यो आमी करूंक बरें जिवीत आमी जिवंक देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवंक नितीन प्रामाणीकपणान चलूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपथक रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस
आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान वतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाची आसता सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो चेता आनी रासमोट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोब्यासो एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची असतो जेजू बापाची वचपाची वाट सोत आनी जिवीत ताचे वाटेन चलूंक ताच्या सोतान जिवंक आनी ताच्या जिवितान जिवंक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण त्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली कमी हाच्या वेळार गीत गावया D18 जेजू रोकास पयकुटा
आडमोना तुझ्या मोगान ओरखाचा तुका सांगून उपजोडटा तुका पिवन कानवाटा दुसरी आचारा जाता मोगोटू जेजू मोगा तुका सांगून उपजोडटा तुका पिवन कानवाटा दुसरी आचारा जाता मोगोटू जेजू मोगा पयलो सुप्रकाश वैकुंठा संगीत तुकाला गोडवायेचे मोतोडा ओमरून सर्गीचे खाजा तुका सांगून उपजोडटा तुका पिवन कानवाटा दुसरी आशा ना जाता मोगोटू जेजू मोगा तुका सांगून उपजोडटा तुका पिवन कानवाटा दुसरी आशा ना जाता मोगोटू जेजू मोगा प्रार्थुया. प्रेतेच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां. हे संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्याय काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसुया. काजाराची चीट. देवाचे कृपेन काजार जाता वेलिनो मॅथ्यू रॉड्रिगीस, आंकवार पोज जुआंव डायगो रॉड्रिगीस आनी दिविना जोनिता नॅन्सी रॉड्रिगीस गांवांत वेलसांव. हाचे व्हंकलेचें नांव अलिशा रॉड्रिगीस, आंकवार दो लॉरेन्स जेरोनिमो रॉड्रिगीस आनी क्रिस्टीन बेर्नादीन रॉड्रिगीस गांवांत रेस मागुसची. पयली चीट. कसली आडपण आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. आयच्या मिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या बागयो तांतुनीचो समुदाय. तांकां शाबासकी आनी दिनवास. मीस जातोच भुरग्यांक क्रिस्माच्या दोतोन आसतली 10 वरांचेर तोदोबे सायबिणीच्या कोपेलान परोप. परबेचे मीस जातले 10 वाजता. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. मंगळारा दीस सकाळीं मीस ना. सांजे मीस जातले 5:30 वाजता. उपरांत मागणे आसतले विनोदीचे. सगल्यांक मानगण्यांक येवंक मिसांत वांटो घेवंक आमंत्रण करता. क्रिस्म लागीं पावता. ओट्रावेर ब्रेस्तारा दीस रेतीर आसतलो क्रिस्माच्या भुरग्यांक. सांजे 4 ते 7:30 वाजता फादर सेर्वुलो येतलो. तर मागता जी कोण क्रिस्मांक आसा, थोडी पयस आसात, आजून गोंयांत ना, तरी आसतना ताची मागणी घेतले हांव आनी तांकां क्रिस्म दितले हांव. पूण रेतिरांत वांटो घेवंक येवचें.
जाता तितले वटरायेर पावूंक वावुचें. कोण कोण खंय कामाक आसा, कोण कोण खंय पयस आसा, तरी आमी तांकां दोतोनीक आपोवंक ना, पूण दोतोन शिकून या म्हटल्या. तांची दोतोन घेतलेली संदेशकारां. आनी हे भाशेन ही तयारी गरजेची. रितीर म्हणटा तो गरजेचो. बिस्मू साहेब रितीर केल्या बगर क्रिस्मू दिनाका म्हणटा. तो रितीरांत वांटो घेवंक येवचें म्हूण मागता. तशेंच 19 तारखेर शुक्रारा दीस सकाळीं एडोरेशन 7 वरांचेर 7:30 मीस. सांजे 5 वरांचेर सावन कुमसारां आसतलीं. कुमसारां क्रिस्माच्या भुरग्यांक तशेंच तांच्या आवय बापायंक. तांणी कुमसार जाल्यार बरें. 20 तारखेर सोनवार सकाळीं मीस ना, सांजे तिरावणेचो संस्कार. 40 आनी 7 भुरगीं आसात. सांजे जातलो 4 जातलो, पूण 3:30 हाजीर जावची म्हूण मागता. येता तो आयतार साद्या काळाचो निमणो आयतार आनी कुटुंबीक आपोस्तलाक भेटयलोलो आयतार. परब जेजू स्वर्गा सोपटांचो राजा. सकाळीं मीस 8 वरांचेर फाब्रिकाचे ते सावन त्याच दिसा आमी प्रेजेंट सिस्टर्स ज्यो आमच्यो आसात तांची परब, त्यो आपल्यो वावज रिन्यू करतल्यो. माडावळ करूंक PPC. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. 28 तारखेर कॉन्फ्रराची जनरल बॉडी मिटींग आसतली. पयल्या मिसा उपरांत स्वेस्ताचे परबेची तयारी करच्या, क्रिस्मसाची तयारी करच्या. उबी रावुया. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान जिवंक. हे बऱ्यो खोरण्यो करून सासणाच्या जिविताक तयार जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरो उपकार. शेवटाक गीत गावया. F12 खुशाल काळजा.